ओके आसा ते हेल्थ मातशी बरी आसा, इम्प्रूव जाल्ली आसा. शाराची हेल्थ इम्प्रूव जाल्या. सो आतां आमी भायर सरता. फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की जो 39A विरुद्ध आमी लढत धरलेलो आसा हो आनीक नेटान वयतलो. फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सेशनान हेजे 39A उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें. कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तुमी पळयता आसतलो आक्रोश इतलो निर्माण जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. आनी ज्या परेन हो 39A स्क्रॅप जायना त्या परेन आमचो लढो चालू करतलो. पळय तेच्या फुडें हांवें त्या दिसांनी सांगलां की ही सुरवात आसा, हें बॅटल फिल्ड आसा. बॅटल फिल्ड फाल्यां वरान परिवर्तन जातलें आनी तें एक मोठ्या आंदोलनान वयतलें. सो हांव परत सरकाराक सांगता आनी रुलींग आमदार जावं ऑपोजिशनाचे आमदार सगळे जे आमदार आसा तांकां सांगता आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आमचें गोंयची भलायकी कितें आसा ही पयलीं पळोवपाक जाय आनी तें चिंतूनूच फुडें वचपाक जाय. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंय हें बरें उरतलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक उरतलें. सपोर्ट करतले पळय आयज कितें आसा, आयज सपोर्ट करना पासून लोक आयज लोकांचो प्रेशर तेंचेर आसतलो. आनी हांव मागता लोकां कडेन न्ही गोंयकारा कडेन मागता की आपल्या आमदाराक तुमी धारेर धरपाची गरज आसा. जेन्ना पर्यंत तुमी आमदारांक धारेर धरिना तेन्ना पर्यंत तांकां कांय पडचें ना. ते आयज अशें आसा ते सुशेगाद आसा. तुमी वचोन तांकां सांगपाक जाय, मेसेज घालपाक जाय, कॉल करपाक जाय आनी तांकां टॅग करपाक जाय. प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती 39A हितून येता तें सगळें तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच ते जागे जातले, ना ते जागे जावपाक ना. आमी पळयलें जेन्ना तुमचें हें एज्युकेशन काबार जालें तुमी बूक फाटीं गेले तेन्ना तुमचे थोडे फाटीचे मेंबर्स विक्ट्री मेळ्ळी पूण आमकां तरी दिसना ही विक्ट्री ना. इट इज ओन्ली हाफ बॅटल वन. सो विक्ट्री अशें सेलिब्रेट करप कितल्या पासून पळय कशें आसा, आयज ही सुरवात आसा. हांव म्हणटा ही सुरवात आसा. हेजे फुडें खूब काम आमकां करपाक जाय. आनी 39A न्हू अशे खुबशे जे गोंया खातीर हानिकारक कितें आसा तेज्या विरुद्धान काम आमकां करपाक जाय. एक मोठें जें हें आसा सद्याक तरी तें 39A आसा. आनी 39A विरुद्धान मग जेन्ना सुरवातीक पासून हांव विधानसभेन स्टार्टींग जेन्ना 39A एमेंडमेंट येयल्लें त्या दिसात हांवें सुरवात केल्ली की सांगपाक की हें विनाशकारक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश हें करतलें. त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा तेणें विधान केलें की तुका एकट्याकूच नाका म्हणून. सो आयज तें खरें ठरलेलें आसा की ताका कितें दिसलां की हें कांय ना आनी आयज ताका कोण येवपाक जाय. खरें म्हटल्यार आजून पर्यंत कोण येना जाल्यार फुडें कितें आसा तें लोकूच दाखयतले ताका. प्रायवेट बील तुमी हय आमची 4 प्रायवेट मेंबर्स बील आसा. एक द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील हें हेच्या पयलूय आमी घातलेलें. आनी हें कित्याक लागून आसा, आयज तुमी पळयता की गोंयची जमनी ज्यो आसा त्यो काबार जाता आनी ह्यो गोंयची जमनी फुडें उरपाक जाय म्हणून हें बील घातलेलें. आनी हें बिलाचें आमी प्रत्येक वेळा आमी सांगलां पण खूब जाण त्या टायमार सपोर्ट करना. हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या आमदारां कडेन मागता की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो जें करून आमचें सोबीत सुंदर गोंय जें आसा तें उरतलें. दुसरें जें बील आसा तर TCP एमेंडमेंट आसा ते TCP एमेंडमेंटानूय आमी 39A विशयान मांडलेलें आसा की ते स्क्रॅप करपाचें मांडलेलें आसा. सो तेंय आमी एमेंडमेंट बील घातलेलें आसा. सो हेंय बील हाडचें हेंय आमी स्पिकराकूय सांगलेलें आसा. तशेंच तिसरें जें आसा तें आमचें पंचायत राज एक्टान आमी थोडे एमेंडमेंट मागलेले आसा. सो तेंय आमी बील घातलेलें आसा. मेगा प्रोजेक्टाचे हितून दृश्टिकोनांतल्यान आसा. आनी चवथें जें बील आसा तें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आसा. तितून खुबशे डिफरंट हें आसा. सो तेंय बील घातलेलें आसा. सो अशीं 4 बिलां जी गोंया खातीर आसा, गोंयचें जे बरे पैकी फुडें व्हरपाक लागून आसा तेका लागून आसा. आनी आनीक आमी बील इंट्रोड्यूस परत करपाचें आसा. ते गेले ते विधानसभेन केल्लें तें म्हणजे द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील. हेंय आमी बील आतां घालतले. हय आमी सगळ्यां कडेन ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यां कडेन सपोर्ट मागता की ह्या बिलां जी आसा ही बिलां फक्त RG पक्षाची न्हू जावं म्हाजी एकट्याचीच न्हू. ही बिलां जी आसा तुमी मुद्दम पळोवची बिलां कशी कितें आसा आनी कितें ना. हांवें त्या दिसा पासून BSc मिटिंगेकूय सांगलां की त्या मिटिंगेक सगळे पार्टी लिडर्स आसा त्या टायमार पासून सांगलां की तुमी ही बिलां पळोवची आनी कित्याक नाका तेंय तुमी बरोवन दिवचें कित्याक नाका तें समज तुमकां दिसता जाल्यार. सो आमी तांकां सांगलां आनी तेंचे कडेन सपोर्टूय मागतले. आज फुडें आमी तांकां मेलूय करतात सगळ्या बिलांचे बद्दल.
तुझी काही हालत कशी आहे तुझी? सद्याक हालत बरी आसा डॉक्टरान सांगतात स्टेबल आहा म्हणून आनी हेल्दी आहा मातशें विकनस दिसता हांगा ती हळू करून जसं जेवण घेता तशें कमी येता तुमचो फायट आहा पळय ती काबार जावना तुझे आतां गांवांत तुमचे कितें प्लॅन आहा म्हणजे ही फायट अजूनही काबार जावना कित्याक सस्पेन्शनाचें जें अशें आसता की फाल्यां केन्नाय येवंक शकता सो आमच्या गांवच्या लोकांनी ऑलरेडी थरयलेलें आहा की समज जर ते केन्ना फुडार येयले आमचे गांव परते एकवटान लोक रावतले आनी जो लढो आहा पळय जो गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट करतले जे इन्व्हेस्टर जे डेव्हलपर आमच्या गांवांत जे जमत आहा ते काबार घेवंक शकता तेचे अगेन्स्ट सदांच चालू आसतलो आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता जो आमी पांयां गांवच्यान जो ट्रायबल आमची जी विलेज आहा हे ट्रायबलांक राखपा लागून हेंची जी पर्यावरण जे आमचे जाणटेले सांबाळून दवरलेले हे सांबाळपाक जे आमी लढो सुरवात केल्लो आयज तो गोंयभर पसरलेलो आहा आयज अशें दिसून येता की भुरगे जे आमचे तरणाटे खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेन खंयच्या धिरातीन फाटीं रावताले नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान फाटीं रावताले केसी घालीत म्हण फाटीं रावताले बायलो आमचे ज्यो 2000 आमची कितें मेवता ना 1500 मेवता ते मेवचे ना म्हण फाटीं रावताले पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पयले आमी अशें बरें दिसलें आमच्या जिवाक तेन्ना सोशल मिडियाचेर पळयताले एक सोशल मिडिया सगळी हायजॅक जालेली गोश्ट जाली तुमकां हांव सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडिया आसा आमचे लोकल जावं नॅशनल लेवलाचेर तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जो हायलायट आमचो जो न्यूज केलो 39च्या अगेन्स्ट जो लढो आसलो तो हायलायट केलो तेकाच लागून प्रत्येक तरणाट्या मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक बायले मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक जाणट्या मदीं न्यूज पावलो आनी तेंची भितर जी भिरान आसा पळय ती पयस जाली आनी हे भिरान आमचो ध्येय आसलो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तशेंच आमचो आमदार विरेश बोरकर एकाच लागून आमची रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी एकाच लागून वावरताली इतली वर्सां जी भिरान आहा ती लोकां भितर पयस करची आनी जे गोंय आसा आमचे जाणट्यांनी जे सांबाळलें ते फुडें पिडयेक उरचें म्हणून तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्दी जियो।